Sovis Sogliami Acta Isauya Palm Terra A26 page 13. Sogliami Acta Isauya Sogliami Agi Soya Doya Deva Hallelujah, Arodapso, Takazoya, Baronatu, Korotoria, Chimikatu, Suluria, Ankamurya, Tuadaku, Tucharacha, Murupahu, Baronatu, Korotoria, Chimikatu Surudoria, Angkamugyang Tumadako, Tujaraja Murubahu. सगळ्यांचे बरो दिसयो या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आम्ही मागता सोपून केल्याक मास सेल्वास देवान स्वर्गीचे राजभाव करूंक मागुया तशें मागू लायला आपलो जल्माचो दीस समोरपता आयडा सिक्वेरा मारिया मगदलिना फाल्कां सावियो पेरीस कॅरन रॉड्रिगीस कॅडिना रॉड्रिगीस देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद केलो बरी भलायकी तांकां फाव करूंक सगल्या वायटा विघ्नांतली राखूं आनी सांबाळूं म्हूण मागुया तशेंच सांतिसिमो ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता स्विटी फेर्नांदीस गुस्तावो फारिया नेविल फारिया पीटर फारिया मेंबर्स ऑफ आशिया महाल Alvarino Luis, Apolino, Cipriano Vegas, Bela Vegas, João Pedro Vegas, Margarita Vegas. Kit basin या कुटुंबापासून आम्ही मागूया बाबाची आणि पिताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं तुमचे सभे आसूं. माझी बहीण मानू आयज आमी भाग्योत मारिया मागदालीन हिचें समरण कोत्ता तिच्या जिविताक जेजू हात लायता पेकोवणी दिता जिवितान तिची नोसोदणी येता जिवीत ती बदलता आनी आपलें जिवीत जेजूच्या मोगा पासत आनी जेजूचे सेवे पासत ती भेटयता आनीक मरो पर्यान हो मोग ती जेजू सगळ्यांक दाखयता मोगाक विस्वासी रावता सो आमच्या जिवितांत तिचे भाशेन उचको आसूं एकामेकाचो तिचे भाशेन मोग आसूं एकामेकाचो आनी हो मोग आमी आमच्या कुटुंबा सोबे आनी दुसऱ्या सोबे विस्वासीपणी जिवंक आनी दाखोवंक तेच बापाची कृपा आनी बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पेकोवणेचें साव पातकी वस्कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकृतीक कुलो मारून सगळीं बरोबर हांव पातकी म्हणया हांव पातकी सोदपोत देवा आनी तुमकां बाबडनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मना चिंतून तोंडां विचारून वायट धरून आनी बरें सुरू हांवें जायतीं पातकां केल्यात म्हजो ब्रात म्हजो ब्रात म्हजो बोबड ब्रात हे बसत बागेवन सुदांच वार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां बाबडनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदविदा देव आमची काकृत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावोवंक आमेन. सोम्या सोम्या काकुतो सोम्या सोम्या काकुतो प्रिसा प्रिसा काकुतो प्रिसा प्रिसा काकुतो सोम्या सोम्या काकुतो सोम्या सोम्या
प्रार्थूया. थोडोसो वेळ उगीच रावन तुमचे कासकी ते सांग देव आमकां दवरात. पकड बापा, आपल्या शिसांक पास्काच्या संतोशाची बरी खबर दिवंक तुज्या एकल्याच पुतान सगळे आदी मारिया मागदालेनाक विचली. जेजो अजून जिवंत आसा म्हूण परगटू तिचे विणवणेन आमकांय उर्बा दी. आनी तुजे मोहिमेच्या राजान ताका पळोवंक आमी दादोशी जायशें कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जिये ते राजभोग चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. गितांतलें गीत ह्या पुस्तका वेलें वाचप. ओकोल अशें सांगता, म्हज्या काळजाच्या मोग्याक रात्री म्हजे पलंगार हांवें सोदलो. हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळूंक ना. त्या पासत हांव उठ्ठोली आनी शारांतल्यान भोवंक वेतोली, रस्त्याचेर आनी चौकाचेर. म्हज्या काळजाच्या मोग्याक हांव सोदतोली. हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळूंक ना. शाराचे राखणदार शारान बोवाडे मारता म्हाका मेळ्ळे. म्हज्या काळजाच्या मोग्याक तुमी पळयलां. तांकां सोडून मातशें फुडें वच जाल्यार म्हज्या काळजाचो मोगी म्हाका मेळ्ळो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. पोतून म्हणया, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच बरी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका ओतरेकता पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या. दी म्हाका तुजें दर्शन, कालीज म्हजें आशेता. जबाब, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक भोगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखता म्हज्या देवा. म्हजें ऊण तुजी तोखणाय कोत्तोले निरंतरी. दिसान दीस तुका दिन वाचता, आज जोडटा तुज्या नांवाक. जबाब, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. पोटभर जेवले पुरी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजे ओंठ मुरगोडटले, तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार बाजेर तुज उगडास करीत आसा. सगली रात म्हजें काळीज तुजेरूच दोल्लां दिसता. जबाब, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाखटाच्या सावळेन कुशालकायेन मुरगोडटा. हो पळय म्हजो आत्मो तुकाच तो चिकटून रावता. उजवो हात तुजो उबार, तूंच म्हाका दयेन सांबाळ. जबाब, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. मारये, सांग आमकां खबर, वाटेर कितें पडयलाय. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो देखलो फोण बोगलो पोरजोळ. सर्वेस्पराक जोय.
सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं तुमचे सगळ्याच जुवा परमणे जेस क्रिस्ताचे शुभवर्तमान मोहिमान तुका सोम्या. सातोळ्याच्या पयल्या दिसाक मागदालाची मारिया बोव सकाळी आजून काळोख आसतना जेजूच्या पोंडाशी आयली. तिणें समाधीवेली फातोर काडलोली देखली. मारिया समाधी लागीं रडत रावली. रडटना वडो घालून समाधीन पळयत जाल्यार दोवी आंगावली न्हेसलोले दोग देवदूत तिणें देखले. जंय जेजूची कूड दवरलोली थंय ते बसून आसले. एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांयां वाटेन. तिणें तिका म्हणलें, बाय तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हज्या सुमयाक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट व्हडली आनी जेजू थंय आसलो तो देखलो. पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो मालीम म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हणलें, मारिये. तिणें ताका म्हणलें, राबोनी म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावं नाका. हांव आजून बापा सोशी चडूंक ना. पूण म्हज्या भावाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाची हांव चडून वेतां. मारिया मागदालेन गेली आनी आपणें सोमयाक पळयलां आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसाक कळयलें. जेजू क्रिस्ताची शुभवर्तमाने वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हजी भयण मानू, आयज आमी भाग्यवंत मारिया मागदालेन हिचें समरण कोत्ता. आनीक कितें भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानांत तिच्या जिवितांतल्यो 3 वस्तू आमकां नियाळूंक मेळटात. आनी ह्या 3 वस्तू वरवीं आमकां आमच्या जिविताक संदेश मेळटा. पयली वस्त म्हजी भयण मानू, सातोळ्याच्या पयल्या दिसाक मागदालची मारिया भोव सकाळीं उठ्ठा. आजून काळोख आसलो पूण भोव सकाळीं उठ्ठा आनी जेजूच्या पोंडा सोशी ती वेता. म्हजी भयण मानू कितें दाखयता, तिचो हुस्को जेजू सवें, तिचो मोग जेजू सवें. आनीक तिच्या जिवितांत म्हजी भयण मानू हुस्को आसलो. जेन्ना जेजू कोश्टावताले, जेजू कुर्सार मारलो तेन्ना सायबीण माय बरोबर हिवूय वस्तोरी जेजूच्या कुर्सामळे आसली. तो असलो हुस्को म्हजी भयण मानू आमच्या जिवितांत आसूंक गरजेचो. हुस्को आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्या सवें, हुस्को म्हज्या वावरा सवें, हुस्को देवा सवें जे म्हजे खासगी मागणी आसा वा कुटुंबीक मागणी आसा. त्या हुस्क्यान म्हजी भयण मानू जेन्ना आमी जियेता तेन्ना हो मोग हें बरेंपण आमी एकामेका सवें दाखोवंक पावता. दुसरी वस्त आमी थंयसर पळयता ती म्हणल्यार मारिया समाधी लागीं रडत रावली. ती वचूंक ना. समाधींतली फातोर काडलोली आसली, भियेली ती, कोणें सोमयाक व्हेलो काय आनी थंयसरूच ती रडत रावली. आनी मागीर आमी आयकलां, मागीर जेजू तिका म्हणटा, बाय तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? बाय तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? आमच्या जिवितांत म्हजी भयण मानू दूख येता, कोश्ट येता, आमी एक एक फावटी रडटा, एक एक फावटी जिवीत चड जाता. पूण असल्या वेळार पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमकां सांडिना. तो आमच्या बरोबर रावता, तो आमकां बुजवण दिता, तो आमकां बोळान पुत्ता. जशें मारिया मागदालनाक ताणें म्हणलें, बाय तूं कित्याक रडटाय? अशेंच म्हजी भयण मानू असली परिस्थिती आमच्या जिवितांत येता तेन्ना, आमी रडटा तेन्ना, निराशी जाता तेन्ना आमकांय आमचो सोमी जेजू ह्याच उतरांनी विचारता आनी आपलो सगलो सांगात, आपलें सगलें बळ आमकां फाव कोत्ता. तिसरी वस्त आमी थंयसर पळयता, जेजू तिका म्हणटा, म्हाका धरून रावं नाका, म्हाका धरून रावं नाका, वच आनी म्हज्या शिसाक कळय. एके भाशेन म्हजी भयण मानू तिका जेजू तिका पाठयता आपली परगटणी करूंक. पुनर्जीवन जालां म्हूण दुसऱ्यांक सांग, परगटणी कर.
सो आमच्या जिवितांत मजबूत मानू जेन्ना देवाचें बरेपण आमी अनुभवता तेन्ना देवाची पेकोवणी आमी अनुभवता तेन्ना देवाची बुजवण आमकां फाव जाता तेन्ना वो कसलेंय बरेपण आमकां मेवता तेन्ना तें आमी मजबूत मानू आमकांच दवरूंक फावना आमचेच भितर दवरूंक फावना पूण आमी तें दुसऱ्यांक सांगूंक गरजेचें जो अनुभव म्हाका मेवला आय हॅव टू शेअर माय दिस पर्सनल एक्सपिरियन्स विथ अदर्स आनी दिस पर्सनल एक्सपिरियन्स कितें जाता दुसऱ्यांचो भावार्थ घोट करूंक आदार जाता दुसऱ्याच्या जिवितांत बरेपण मेळूंक आदार जाता मागीर आमच्या जिवितांत ल्हान वस्त घडूं नाजाल्यार व्हड वस्त घडूं एके पावटी कितें जाता जायत्यो ल्हान ल्हान बऱ्यो वस्तू आमच्या जिवितांत घडटात देव आमचे लागीं उलयता आनी देव आपलें बरेपण आमचे सवे ल्हान ल्हान वस्तू वरवीं दाखोवन दिता पूण आमी कितें करता हें कित्याक सांगूंक जाय हें कित्याक शेअर करूंक जाय ही कितली व्हडली वस्त ही ल्हान वस्त आनी हे भाशेन मजबूत मानू आमी जे आमच्या जिवितांत जें बरें घडटा तें आमी दुसऱ्यांक सांगूंक हे भाशेन जेचो मोग विस्तारूंक जेजूक परगटूंक आमी चुकता मारिया मागदलेनाची आमी देख घेवया तिच्या जिवितांत मजबूत मानू जेजून हात लायलो तिका पेकोवणी दिली पवित्र पुस्तकांत आमकां मेवता तिचे वेले 7 देंवचार काडले जिवीत तिचें नोसोल्लें आनीक जिवीत जेन्ना नोसोल्लें तिचें तिणें आपलें जिवीत जेजूच्या मोगा पासत भेटयलें आनी आमच्या जिवितांत मजबूत मानू जेजूक आमी हात लावंक दिवंक गरजेचें जेजू आमकां जशें तिका तिचें नांव घेवन उलो मारलो मारये म्हणलें तशेंच मजबूत मानू आमकांय म्हज्या बाबा भयणानो म्हजें तुमचें बलिदान सोद पुदविदार देव बाप्पाक मानता तसलें साव म्हूण मागात तुमच्या आपले बलिदान आपल्या मनात नंतर मोहिमेक आमच्या नक्क्या पवित्र विचारदवा सर्वेस्पोर मानून घेवंक प्रितीच्या बाप्पा भाग्यवंत मारिया मगदलेनाच्या उगडासाक हो पवित्र योद आमी तुका भेटयता जेजूक तिणें खालतेपणी भेटयलोली ती मोगाची सेवा ताका मारली तशें आमचो योद तुका मानू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमची सोबी आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळसां बारुया आमी ती सर्वेस्वरात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सोर पोदविदार सासनाचे देवा सोर काय सोदताय जे क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो तिचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक खुबसो दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुपळ कोत्ताय तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय तुज्या सोरवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळे आमकां सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगल्या देवदूतान भक्त संगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता बाबा कोरस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशयेन कोस मरण सोंसुवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिनू वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास. नव्या आनी सासणीक कोऱ्याचें रगत पातकाच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतली. हे म्हज्या उगड्यासाक करात. बावट्टाचो गुट पर गोटुया. सोया जेजू तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुनर्जीवन म्हण आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी ओद्रेता. बाबा जीवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगड्यास करता आनी जिविताचो उंडाण सोडपाची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेची कुड्या रगत शेवतली आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या भागीन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारीक गोळी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका आपल्या मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचे बरोबर मेळत ती आमच्या गोच्यांची, आमच्या बाबा भयणाची मित्रांची काकलूत कर. तांकां तुजे शागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोसळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती भाग्यो जुजे तिचो पोती, भाग्यो धर्म दिता, भाग्यो तुजे वाज आनी सोर कांय तुका मानुल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगताक, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. म्हज्या भयण मानू जेजून मारिया मागदालनाक म्हणलें, बाय तूं कित्याक रडटाय, कोणाक तूं सोदताय. तिका जेजूचो मोग आसलो आनी जेजूचो हुस्को आसलो. सो आमच्या जिवितांत हो मोग हो हुस्को देवा सोबे, हो मोग हो हुस्को आमच्या घरच्या सोबे, तशेंच हो मोग आनी हुस्को दुसऱ्या सोबे आसूं आनी ह्या भाशेन देवाचें बरेंपण आमी विस्तारूंक पावूं. त्या जेजून शिकयल्या प्रार्थनांतल्यान बळ आनी कृपा सोनेकल्याक मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां गोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. देया पुरे जिवितां सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबुंडाराज क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां चवदा काकुती सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेज क्रिस्ता तुवेच्या धर्मताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावाट्याचेर दिसकार आनी ज्या कशे परमे तिका शांती दी आनी तूं सुका एक वटान सांबाळ. जेताय राजभोग चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेका मोगान जेवची शांती दिया. देवाचे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्या ती सगळी सुभागी.
तुमी म्हजे भितर म्हाका पावना काच उतरान म्हाका भलायकी केली. सोमया जेजू ये जेजूक आमच्या काळजान शेवतना गायन गावया. D308 568 D38 पेज 68. सोमया जेजू ये आमच्या काळजान रावगे. सोमया जेजू ये आमच्या काळजान रावगे. बाप्पा कडसून देवून आयो आमचे सारको मुनीसार. सासणाक तुझे येवजण जाले आमचे मोदे भिराकोचे. सोमया जेजू येदुये आमच्या काळजान रावगे. सोमया जेजू येदुये आमच्या काळजान रावगे. मुछाक सोयमान काला जालो सतरा दिसी पडलो. आमची मातकां खाण उडयताय शांती तुजी आमकां वाडटाय. सोमया जेजू येदुये आमच्या काळजान रावगे. सोमया जेजू येदुये आमच्या काळजान रावगे. प्रार्थूया. देव आमचे बापा, तुवें दिल्ल्या सुरकीच्या जेवणा वरवीं आमची काळजां आमच्या सोमयाच्या मोगान पेटय. भाग्यवंत मारिया मागदलेन जेजूच्या मोगान शेवट पर्यंत ती रावली. तशें आमी मरप पर्यंत ताका मोगान विस्वासी रावंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळ्या सोड पोदविदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडूपकार. म्हजो बहीण मानू सांजेर 4:30 वाजता आमचे सिनियर सिटीजन सेंट एन हाचे नोवेनाक वेतात.
तशेंच हांवूय तांच्या बरोबर भेटलो. कोणाक तरी कसलो आदार जाय कसली गरज पडली जाल्यार तुमी म्हाका फोन मारचे. सो सांजेच्या वेळार 4:30 आमी 9 वेतले आनी मागीर ते 9 जातूच आमी येतले. सो कसली गरज आसा जाल्यार तुमी फोन करचो, नाजाल्यार आमचे जेनिफर आसा ताका फोन करचो. सर्वीस मिसाच्या शेवटाक गायन गावुया. E4 देवा कारगा दिवुया 5:70 आणि 8. E4 पेज 78 आमी तिसरो श्लोक गावचो. देवा